नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। फुडल्या 2 दिसा भितर कॉर्पोरेशनाची अध्यक्षपदां बीजेपीच्या नव्या आमदारांक दिवपाची सरकाराची तयारी। हाचोच भाग म्हूण ईएसजीचो उपाध्यक्ष राजेंद्र तालकान दिलो राजीनामो। एप बेस्ड गोवा माइल्स सर्व्हिस चालूच उरतली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान टॅक्सीवाल्यांक केलें स्पष्ट, रेंट बायक रेंट कारवाल्यांच्यो नाडयो आवळपाचो प्लान। गोवा माइल्स हे सरकाराचेच ॲप। टॅक्सीवाल्यांचो फायदो पळोवनूच ॲपाचो डिझायन जाय तशे तरतुदी करप शक्य। गोवा माइल्साचो सीईओ उत्कर्ष दाभाडेचे हेड ऑन। मोगोचे आदले आमदार बाबू आनी पावसकर आड अपात्रतायेचे सुनावणी फुडल्या सप्तकांत। दोगूय आमदारांचो मतदानाचो हक्क काडचो सुदिनाचो अर्ज। जापेक दोगांकय सप्तक भराचो प्राझ। रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवंक पीडब्ल्यूडी मंत्री खंय नेमूंक सोदता एजन्सी। सुदीन म्हणटा पीडब्ल्यूडीचे इंजिनियर पूल बांदपाच्या ताकीचे। मंत्र्याच्या तकलेंत घोळट्या कितें। अंदूय सनबर्न क्लासिकाक बावटो। तत्वता मान्यताय म्हूण पर्यटन मंत्री बाबू जाहीर करून मेकळो। राज्यस्तरीय कमिटी घेतली फायनल निर्णय। ईडीएम फेस्टिवल डिसेंबरांत। आनी राजकोटांत जाल्ल्या राष्ट्रीय एक्वेटिक सर्तींत गोंयान जोडली 14 पदकां। शॉन गांगुलीक मेळ्ळें वैयक्तीक वस्तादपण। शृंगी बांदेकारूय परजळ्ळें। फुडल्या 2 दिसां भितर गोंय सरकार रिकामे आशिल्ल्या कॉर्पोरेशनाची अध्यक्षपदां नव्यान वेंचून आयिल्ल्या बीजेपीच्या आमदारांक दिवपाची तयारी करता। तातूंत स्मार्ट सिटी आनी ईएसजीच्या अध्यक्षपदाचोय आस्पाव आसा। हाचोच भाग म्हूण सध्या ईएसजीच्या उपाध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी सोमारा सांजे आपल्या पदाचो राजीनामो दिलो। सुभाष शिरोडकार, जोशुआ डिसोजा हांकां ह्या फेररचणुके भितर म्हत्वाची पदां मेळपाक शकतात। गोवा माइल्साची सर्व्हिस चालूच उरतली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान टॅक्सीवाल्यांक बसकेंत स्पश्ट सांगलें। बेकायदेशीर चलपी रेंट बायक रेंट कार बिझनेसाच्यो नाडयो आवळूंक खंय माइल्साची सर्व्हिस। ट्युरिस्टांक टॅक्सी परवडटा जाल्यार भाड्याच्यो गाडयो घेवन भोंवपाचो प्रकार बंद जातलो म्हूण सरकाराचो आर्ग्युमेंट। टॅक्सीवाल्यांनी एक सारको गोवा माइल्स स्क्रॅप करात म्हणून नेट धरला। मुख्यमंत्री कसोच बधना। गोवा माइल्साची ॲप बेस्ड टॅक्सी सर्व्हिस चालूच उरतली म्हूण मुख्यमंत्री ठाम। बेकायदेशीर रेंट बायक कार कॅब सर्व्हिसिंग आळाबंद घालूंक ट्युरिस्टांचे सेफ्टी खातीर म्हूण खंय हो उपाय। पण गोवा माइल्स एट प्रेजेंट आसा हे गोवा माइल्स चालू उरतले। तांकां हांवें वयल्यान सांगला तुमच्या कडेन 2-2, 4-4 गाडयो आसा। त्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो तुमी एक तरी गाडी ही गोवा माइल्साक लावन पळयात। रेंट कॅब हाज्या सकयल जवळपास 2560 गाडयो चलता जे स्वता गाडी हायर करून चलता। हितून फक्त 2 एसोसिएशन आहा। एक नॉर्थ गोवा रेंट कॅब एसोसिएशन ताचे कडेन 1557 आनी नॉर्थ गोवा टुरिस्ट टॅक्सी ओनर एसोसिएशन 624। अदरवायज 6 ओनर जे आहा पळय न्ही ताचे कडेन स्वताच्यो रेंट कार म्हणजे एकट्या मनशा कडेन 50-50 गाडयो आहा। रेंट कॅब आतां हितूनय इल्लीगल गाडयो चलता म्हणजे आमी खरें म्हणजे टॅक्सीकारां कडेन ती हो व्हडलो बिझनेस आशिल्लो आनी आयज जर पळयत जाल्यार सगळ्या टॅक्सीकारांक खूब व्हडलो बिझनेस हातूंतल्यान मेळूंक शकता। इल्लीगल हितून 500 गाडयो चलता। हांवें ऑलरेडी आतां इन्क्वायरी करून आयला की इल्लीगल जर गाडी चलता तांकांच बिझनेस मेळटलो। तांच्या इंट्रस्टान आमी काम करता। रेंट बायक हेजे 18,000 बायक चलता। 18,000 लिगल ह्यो 3,000 ओनराच्यो म्हणजे हांगासर 1,000 ओनर रेंट कारूय चलयता रेंट बायकूय चलयता आनी परत आपल्यो कारूय टॅक्सी ज्यो आसा ह्योय दिल्ल्यो आसा। आतां रेंट बायकाचेर लोक कित्याक वता आपल्या 2-2 भुरग्यांक घेवन गोंयांत भर पावसान कित्याक भोंवता। दे आर नॉट एफोर्डेबल फॉर द टॅक्सी। जर तांकां टॅक्सी एफोर्डेबल जाल्ली जाल्यार ते कदाचित रेंट बायक घेवचे नाशिल्ले। पेट्रोल एक्सिडेंटाचो रेट काडून पळयात। 50% ऑफ द पेट्रोल एक्सिडेंट वीच इज ऑफ द टुरिस्ट पीपल। त्या खातीर गोंयच्या टुरिस्टाचो सगळ्यांचो इंट्रस्ट आनी गोंयच्या टुरिजमाचो जर आमी इंट्रस्ट पळयत जाल्यार म्हाका दिसता गोवा माइल्स जे टुरिजम कॉर्पोरेशनान जो स्टार्ट केला खरोखरूच इट इज अ बरी सर्वीस आसा। मायकल म्हणटा टॅक्सींक डिजिटल मिटर बसोवंकूच जाय। टॅक्सीवाल्यांचे एअरपोर्ट आणि रेल्वे स्टेशनावेल्या इश्यूंनी लक्ष घालता म्हूण खंय मुख्यमंत्र्यान सांगला। आता ॲप बेस्ड टॅक्सी
CMान रिक्वेस्ट केला तांकां जॉईन जा म्हणून. बट आय डोंट थिंक एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन जॉयनिंग दीस गोवा मायल्स ॲप बेस्ड टॅक्सी. आयच्या डिसिजनान आमी इतलेंच सांगलां की नो ॲप बेस्ड टॅक्सी शूड कम इन एनीबडीज हॉटेल. तर ॲप नाल्यार एक तर मिटर, हां एक तर ॲप नाल्यार मिटर बसत दवरता. मिटर येवपाकूच जाय, ट्रान्सपेरन्सी जावपाकूच जाय. सो चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स तितले तरी दिला की एअरपोर्टा वयले आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करता, रेल्वे स्टेशना वयले प्रॉब्लेम, आनी हॉटेलांनी जे ॲपाचेर टॅक्सी येवन मोदेकातूच घुसोवन कस्टमरां वतात ते बंद करता सांगला जाय. मुख्यमंत्र्याबरोबर जाल्ले बसकेत टॅक्सीवाल्यांच्या हाताक कांयच लागलें ना म्हूण बायलां भुरग्यांक घेवन रस्त्यार देंवपाची धमकी. आमी ॲप आनी जे कितें आसा पळय ॲप एग्रिगेटर्स आमी एग्री ना तेका. आज जी मिटींग आपयल्ली इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटीज. ही फॉर्मेलिटीज करपाक मिटींग आपयल्ली. आमचे ग्रिवेन्सीस जे आसले पळय ते आमचे आयकून घेवंक ना. तेंच्यांनी आमकां 12 आपयल्ले, 1:30 आमकां भितर घेतले तेंच्यांनी. बट आमकां जशें आमी जे पॉयंट मांडले आमकां बेश्टे राव 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 करून दवरले. देर इज नो सोल्युशन. हेजेर कांयच सोल्युशन जाता. ही फक्त दाखोवपाक मिटींग आपयली की सीएमान जावं मिनिस्ट्रीन मिटींग आपयली आनी हे आमी एग्री जाले म्हणटा. वी आर नॉट एग्री. बट अजुनूय हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता आमी रस्त्यार बायले भुरग्यां घेवन देंवच्या पयलीं हेजेर सोल्युशन काडचें. आमकां आतां म्हयन्याचे पळय डेट दिता तें सारकें न्हू. सरकारान विचार करता की आमी गोंयकार, आमी कोणाचे बाबा तुमी आमकां पयशे दिवना गाडयो घेवन. मिटिंगेक विचारले कितें कांय विचारूंक ना आमकां. थोडे प्रश्न विचारले कशें कितें ते. आमी ते आमचे कशें कशें पळय पोटाक दुखता खंय खंय मारल्यार ते आमी तांकां सांगलां. आमचे डिमांड आहा आमी पळय सेल्फ एम्प्लॉयड आहा पळय ते आमकां सेल्फ एम्प्लॉयडूय दवर. आमकां कोणाच्या अंडर आमकां कोणाचे नोकर करूं नाका. आमी सेल्फ एम्प्लॉयड आमी स्वाभिमानान रावता पळय आमकां स्वाभिमानान रावनी. आमी ताका जॉइन जावचे ना. आमी कोणाकूय जॉइन जावपाचें ना आनी आमकां गोवा मायल्सूय नाका. फक्त खबर. चर्चिलाक गोवा मायल्स आयले खंयच्यान ताचें पडलां. मुगेले प्रॉब्लेम गोवा मायल्स कोणे हाडल्या कितें हाडल्या तेजी आतां खबर जातली मुखार. आनी हांवें सांगलां निखिलाक रॉंग केला मातशें सांगिल्लें का. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा मायल्स हें सरकाराचेंच ॲप. गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांचो फायदो लक्षांत घेवनूच हें ॲप डिझायन केलां. सगळ्यांक जाय तश्यो तरतुदी तातूंत करप शक्य आसा अशी स्पश्ट म्हायती गोवा मायल्साच्या CEO उत्कर्श दाभाडेन हेडोनात दिल्या. ह्या विशयाचेर तांणी दिल्ली ही पयलीच मुलाखत. आपूण टॅक्सी माफिया सारके शब्द वापरिना. कितलेशेच गोंयकार आतां सच्चे वेव्हारा खातीर गोवा मायल्स वापरपाक लागल्यात अशेंय ताणें सांगलें. स्थानिकांमध्ये इकडे टॅक्सी वापरायची तशी संस्कृतीच नाही आहे, कारण ते भाडंच कोणाला परवडत नाही. तुमचा हा प्रयोग सुरू झाल्यानंतर काही अशी स्थानिक लोक किंवा एक चंक ऑफ इट यू हॅव गॉट ॲज अ बिझनेस की जी वापरायला लागली टॅक्सी आणि ज्यांना फायदा होतोय आणि त्याचा टॅक्सी मालकांना सुद्धा फायदा होतोय. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल ऐकून, जून हा पावसाळ्याचा पहिला महिना आहे साधारण. म्हणजे आपण ज्याला म्हणतो की टुरिझम बऱ्यापैकी कमी असतं या महिन्यात. साधारण दिवसाला माझ्याकडे 350 ट्रिप जे आहेत ह्या लोकल मारेल. लोकल जे सिटिझन्स आहेत, कोणाला हॉस्पिटलला जायचं आहे, कोणाला नातेवाईकाकडे जायचं आहे, कोणाला पार्टी संपवून घरी जायचं आहे, ही स्थानिक लोक आहेत. आणि आम्ही हा डेटा वेगवेगळा कसा करतो, जे तुमचे डेस्टिनेशन्स आहेत आणि माझे रिपीट कस्टमर जे आहेत त्यांच्या लोकेशनवरून आम्ही तो डेटा ॲनालाइज करतो. अबाउट द मीटिंग ग्राउंड्स अँड ऑप्शन्स दॅट आर कमिंग फॉरवर्ड. एक चर्चिल साहेबांचा होता की हे जे स्टँड्स आहेत आमचे हॉटेलच्या बाहेरचे वगैरे त्यांना सोडून द्या आणि बाकी तुम्ही पाहिजे तिकडे जा गोव्यात, मला काही प्रॉब्लेम नाही. हे चालू शकतं का? व्यवहार्य आहे का? एवढंच विचारतो मी. याच्यामधून मी तोडगा काढतो वेगळा. चर्चिल साहेबांनी एक मुद्दा तुमच्यासमोर मांडला, त्याच मुद्द्याला धरून मी तुम्हाला एक सोल्युशन सांगतो. त्यांची इच्छा काय की आपलं स्टँड जसं आहे तसंच असलं पाहिजे आणि मला स्टँडपासून बिझनेस मिळाला पाहिजे. मी तुमचं सेम स्टँड टेक्नॉलॉजीमध्ये तयार करतो आणि मी त्याला टर्म देतो ई स्टँड. जे जसं आपण डिजिटल इकॉनॉमी म्हणतो तसं ई स्टँड. त्या ई स्टँडमध्ये तुमचे जे 10 गाड्या तेवढेच रजिस्टर करा, बरोबर. जेव्हाही तिथून त्या स्टँडच्या हॉटेलवरून ड्युटी मिळत असेल तर सगळ्यात पहिली ड्युटी ही तुमच्या गाडीला जाईल. गोवा माईल हे गव्हर्नमेंटचंच ॲप आहे आणि मी तुम्हाला पूर्णपणे आता ह्या प्लॅटफॉर्मवरती मला खरोखर चांगली संधी मिळालेली आहे. सगळ्यात पहिले गोवा माईल काय ते समजून घ्या. म्हणजे गोवा माईलची ओनरशिप कशी काय आहे इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. सरकारच्या ज्या कंडिशन्स होत्या त्या कंडिशनमध्ये सगळ्यात पहिला महत्त्वाचा मुद्दा टाकला होता की ही जी टेक्नॉलॉजी तुम्ही बनवता, ॲप बनवता, हे ॲप तुम्हाला त्याचं सोर्स कोड आमच्याकडे द्यावं लागेल. दुसरा, ह्या ॲपचं जो ब्रँड ओनरशिप आहे ती माझी नाही आहे, ती गोवा माईल जी ब्रँडची ओनरशिप आहे ती सरकारची, ती GTDCची आहे.
म्हणजे मी पूर्णपणे सोर्स कोड त्यांच्या कंट्रोलमध्ये दिलेला आहे. त्याच्यानंतर मी पूर्णपणे ब्रँड ओनरशिप त्यांना दिलेली आहे. राईट. त्याच्यामुळे सरकारीच आहे. याच्यात परकपणा मला नाही वाटत की असं काय आहे वेगळं. मला ए सी कॅबिनमध्ये बसून जर कधी ॲग्रिगेटर पैसे कमवत असेल तर ते माझ्या पण प्रिन्सिपलमध्ये बसत नाही. मी मुळातच या बिझनेसचे जे प्रिन्सिपल्स पुढे ठेवलेले आहेत ते सिम्पल आहेत की जो काही पैसा पॅसेंजरच्या खिच्यातून पर किलोमीटर जाणार आहे त्याच्यामध्ये कुठेही कट नसावा आणि तो पैसा टॅक्सीधारकाच्या खिच्यात गेला पाहिजे. या प्रिन्सिपलशी निगडीत माझी प्रिन्सिपल आहेत. आता मुद्दा असा येतो की मग आमचं ब्रेड अँड बटर कसं चालतं की आमच्यातली मिळकत काय. आम्ही त्यात एक खूप कमी अशी रक्कम ठेवलेली आहे की जी गोवा माइल्सचा जो एम्प्लॉय बेस आहे किंवा आमचं टेक्नॉलॉजी तिला सस्टेन करण्यासाठी आम्हाला वापरण्याची गरज पडते. राईट. 15 रुपये किमान आम्ही घेतो छोट्या ट्रिपमध्ये आणि 90 रुपये आम्ही जास्तीत जास्त घेतो. त्याच्यावरती आम्ही पैसे नाही घेत कुठल्याही ट्रिपवर. आणि बीजेपीत उडी मारिल्ल्या मोगोच्या आदले आमदार बाबू आसगांवकार आणि दीपक पावसकारा आड अपात्रता याचिकेचेर सभापती मुखार सोमारा सुनावणी जाली. दोगूय आमदारांचो येता त्या विधानसभेत मतदानाचो हक्क निलंबीत करचो म्हूण सुदीन ढवळीकारान सभापती मुखार अर्ज घाला. ताजेर जाप दिवंक दोगूय आमदारांनी एका सप्तकाचो प्राझ मागला. सभापतीन सुनावणी फुडल्या सप्तकांत दवरल्या. I'm Advocate Dharwal Zaveri. Okay. We have filed an application for interim relief. The other side has sought time to file reply, so it's kept next week. Then we go ahead with the matter. Let's see. And we have requested the same Monday. Who has sought time to reply? The other side, the respondents. Both of them. Yeah, both of them, because they have been appearing through a common advocate. So they have sought time to file reply. We have said that if something can be worked out, is a matter of convenience. An advance copy will be served upon us so that we can go ahead on Monday itself. तुमची interim relief किती आहे? On interim relief from restraining the respondents from acting in the sessions of the assembly starting from 15th of June. Okay. So our limited interim relief is only on that point, saying that is deemed to have been disqualified. किती टाइम मागला इंजिन? 1 week's time. 1 week. To the application for interim relief, to the main matter they have sought 4 weeks. To the principal application. Okay. So next hearing Next hearing should be on Monday because 1 week's time is granted. So you have just 1 week time. Yes, they have sought 1 week's time. Thank you. आजगावकार आणि पावसकार दोघूय सकाळी कांय वेळा खातीर सुनावणेक हाजीर रावले आणि फुडें आपलो आदवोगाद सुनावणेक आसतलो म्हूण सांगून भायर सरले. आज रिप्लाय फायल केलो तुम्ही करतलो आदवोगाद कितें आहा ते रिप्लाय फायल बाजू कितें आहा ते करतलो. ओके चल्ले तर तुम्ही आदवोगाद अटेंड करतलो न्ही. ओके. कोण आदवोगाद तुमचो? सरेश टोटली आयला येतलो आता. बीजेपीत उडी मारिल्ले मोगोचे आदले आमदार बाबू आजगावकार आणि दीपक पावसकारा आड अपात्रता याचिका हायकोर्टान फाटल्या सप्तकांत भायर मारिल्ली. हो इशू सभापती मुखार आसा. ते याचिकेचेर सभापती ठरावीक वेळा भितर योग्य निर्णय घेतलो अशी आस्त उक्तावन सभापतीन ती याचिका निकालांत काडिल्ली. आतां सभापती सुनावणी घेता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि ओमकार फळारी. रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवंक PWD मंत्री पावसकार खंय एजन्सी नेमूंक सोदता. PWDचे इंजिनियर आनी उंचेले अधिकारी खंयचीय जबाबदारी घेवंक शकतात. चडशे मुंबय आनी गोंय विद्यापीठाचे गोल्ड मेडलिस्ट. कांय जाणांक पुलाचो डिझायन करपाचोय अणभव आसा. अशें आसतना PWD मंत्री एखादे एजन्सीक कॉन्ट्राक्ट कित्याक दिवंक सोदता काय म्हूण आदलो PWD मंत्री सुदिनाक दुबाव. These are all highly technical person who stood first in the Bombay University that time, gold medalist in the Bombay University, and I personally feel that these people, if you push them, definitely will get all the work done within the time. Only thing is you should push them. I don't know what is in the mind of these ministers regarding the works to be undertaken by different agencies. I will ask him the questions in the house, and then only I can resolve the issue. There are people who have designed the bridges in the PWD, like Mr. Kulkarni, then Shildarkar. There are many people. Then your principal chief engineer is the gold medalist of the Bombay University. He is IITian also. He has done past BITS Pilani and now he is doing doctorate. And I personally feel when these people are there in the department, they can get the work done, any work done
anywhere around Goa, not even Goa, if they have been asked, because गिरीशाच्या राजीनाम्याच्या निर्णयाक सिनियर काँग्रेसमॅन आदलो केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलपाचो येवकार. खलप म्हणटा राजीनामो खूब दीस आदींच येवंक जाय आशिल्लो. लोकसभेक काँग्रेसीन मार खाल्या उपरांत राहुल गांधीच्या राजीनाम्या बरोबर सगळ्या प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षांनी राजीनामे दिवपाचे. गिरीश धरून बाकीच्याचे राजीनामे खंय मातशे उसरांच आयले. मांद्र्या उमेदवारीचे रेसींत खलप आशिल्लो. Immediately after the resignation of the national president, Mr. Rahul Gandhi, such a resignation should have come from not only from the president of Goa Pradesh Congress Committee, but from the presidents of all other committees in the state, in the country. Not only Girish, the rest of the presidents in the country should have taken such steps earlier. If given the post to you, are you ready to accept it? I don't feel I am disqualified in any way. So it is for the party people to decide. Give a commercial break. सनबर्न क्लासिक इडियमाक तत्वता मान्यताय दिले म्हणून पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकारान जाहीर केला. राज्यस्तरीय कमिटी खंय फायनल कितें तें थारायतली. इडियमाक सरकार परवानगी दिता ती फक्त पर्यटनाचे नजरेन. संगीत गोंयची संस्कृती म्हणून बाबू उलयता. गोंयांत सनबर्न इडियम खंय डिसेंबरांत जावपाचो. क्लासीक हा तो ऑर्गनायज करपाक पळयता आनी ते सनबर्न इन प्रिंसिपल आमी तांकां दितले आनी मागीर जी स्टेट लेवलाची कमिटी आहा ते डिसायड करतले. सरकाराक दिले परमिशन इन प्रिंसिपल आमी दिवपाक पळयतले कारण फुडली तयारी ते करपाक जाय. हय सनबर्नाक दिनात आमी. सनबर्न क्लासीक सनबर्न जे आहा ते दिवस दिवपाचे आहा ते क्लियर केल्या शिवाय तांकां कसलेंच परमिशन मेळचें ना. पूण तेंच्यांनी एडवर्टिजमेंट चालू केलें म्हणून ना सनबर्न क्लासीक आमी सनबर्नाक दिना. सर पण परमिशन घेयना आसतना गव्हर्मेंट आसूं गोवा गव्हर्मेंट आसूं तेंच्यांनी ऑलरेडी डेट एंड ऑल सगळें डिक्लेअर केलां अशें कितें तांकां इन प्रिंसिपल आमी दिवपाक केल्ले ऑलरेडी सांगलेलें. तेणें कितें जाता म्हाका खबर. डेट ऑलरेडी अनाउन्स केलें आमी कांय ना सगळें स्टॉप. केन्ना दितले सर खंयचे डिसेंबर आतां सनबर्नाक दितले काय सनबर्न क्लासिकाक दितले. सनबर्न क्लासीक पण ते सनबर्न वाल्यांनी आपलें प्रमोशन चालू केलां गोंया खातीर. खबर ना सगळें ऑनलायन चालू जालां. डेट बी अनाउन्स केला सनबर्न क्लासीक आमी तांकां दिवपाक आनी जाय म्युजीक हें जाय. सर ट्युरिजमा लागून कसो तुमी पळयता सनबर्न क्लासीक सनबर्न आमी दितात ट्युरिजमा खातीर न्ही. ट्युरिजम आनी गोंयचें हें म्हणटा तें आमचें गोंयचें आमचें कल्चर जें आसा तें म्युजीक कळ्ळें तुका तें आसाच न्ही. तेजे खातीर हें जाय आनी गोंयकारा खातीर आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर समज आमी ट्युरिजम आनी वाडयतले मुखार व्हरतले जाल्यार ही जाय. मडगांव नगरपालिका सॅग्रिगेटेड कोयरूच सोदता म्हूण आतां लोकांनी कोयर रस्त्यार ओडूंक सुरू केला. गार्बेज कलेक्शन सेंटरांचेर आतां येतलो वतलो कोयराच्यो पिशव्यो ओडून चल्लो. सोमारा फातोड्ड्या कोलवाच्या एकल्याक कोयर उडयतना धरलो आनी काडून पुलिसां कडेन दिलो. लोक म्हणटा पालिकेन फायन मारले शिवाय लोक जाग्यार येवपाचे ना. People should segregate and give the garbage, and then if it is not collected, I just heard that it's not been collected because it's not been segregated. So in that case, I think the municipality should fine the people, impose some fine, and then collect it. Because just dumping garbage here is creating a lot of problem. I can see the workers doing a hard job, and also there are flies around which can spread disease and sickness. I think it's a serious concern. We cannot just neglect. You know, we are already having a problem here of Sosodode, and it's a big serious issue. And here again we see people dumping here, and there's no action taken. It's taken so lightly. हांगासर आतां पयलो आसतलें ही गार्बेज हांगासर पडलेली आसा. ही गार्बेज न्हू म्हूण आमच्या माळा वयली न्हू ना म्हूण मारगांव म्युनिसिपालिटी एरियांतली. कारण मारगांव म्युनिसिपालिटी आमकां वर्साक एकदां डोर टू डोर कलेक्शन करूंक चार्ज करता. म्हणटकूच ही गार्बेज आमची न्हय, हे आवटसायड म्युनिसिपालिटी एरिया हांगासर हाडून उडयता. तरी परून मारगांव म्युनिसिपालिटी हांगासर 5,000 फायन म्हूण बरोवन दवरला. पूण म्हाका दिसना पळोवंक कोणूच आसता म्हूण थंयसर.
कोणाक धरून बाबा ते पुलिसीन दितेले तसलेंच कांयच ना. म्हाका दिसता एक CCTV सिव्हिलीन जागा तर बसयलो आनी ते मोटरसायकल नंबर काडून तांकां फायन मारप अशें कितें करूंक शकता. आमी ड्राय आनी वेट गार्बेज सेपरेट करता. आमी आतां ते नाजाल्यार कोण ब्लॅक स्पॉट उडयताय लोक आनी सगलो लोक भायर उडयता तो आमी ते मागीर मनीस लायन आनी तो सेपरेट करताय. आमगे वेट आसा तो सोमतो मागीर भितर प्लांटाचेर वयता, क्लिनिंगा वयता आनी मागीर ड्राय सोमना 2 फावट ट्यूजडे आनी फ्रायडे. आनी वेट आतां कितें तुमी वेट व्हरून प्लांटाचे प्लांटाचे उडयताय, भितर उडयताय, भितर प्लांटाचे. दांपियाटाची आतां कांय गार्बेज पडना. ना 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 तुमी आनी हे तुमी सेग्रिगेट करताय मनीस लायन. हे मागीर आमी मनीस लायन आमगे मनीस लायन सेपरेट करताय. पूण तुमी म्युन्सिपालिटीन अजून फायन बी मारपाक कांय स्टार्ट केलें ना. ना अजून स्टार्ट केलें ना. बोर्ड लायलाय तुमी. हय. पणजे शाराची वाट लागपाक खंय स्मार्ट सिटीची अनियोजीत कामां आनी CEO जबाबदार. पणजेचो महापौर मडकयकाराचो आरोप. स्मार्ट सिटीचो CEO चौधरी काडचो आनी CMान खंय CEO म्हूण ताबो घेवचो. स्मार्ट सिटीची कामां सब स्टँडर्ड जाल्यांत रस्त्यांची वाट लागल्या. सांतिनेज नालो तस्सो सांडला. सिटीक कोयरा विल्याक प्लांटाची वेवस्था ना. स्मार्ट सिटी कसली काय म्हूण महापौराचो प्रस्न. आतां मिटींग आपयली चौधरीचो आतां लास्ट मिनटाक रकाद आयला की आपूण मिटिंगेक येना म्हणून. म्हणटकीर चौधरीची चड दादागिरी जाल्ली. म्हणजे तेंच्यांनी आमची ड्रेनी सगळ्यो पुरोवन उडयल्या, त्यो तेंच्यांनी सारक्यो करूंक ना. तेंच्यांनी ड्रेनी सारक्यो करूंक ना. आज आमी भोगता. लोकांचे फोन आमकां येता आनी अशें दिसता की तांकां लोकांचें पडलेलें ना. कामाची गरज खंयची आसली. आज बायगणी प्रोजेक्ट आमकां जावंक जाय आसलो. 180 कोटी म्हणून कॅमेरा इम्पॉर्टंट नासलेच. तेणें जाल्यार आपूण येना म्हणून आपल्याक डायरेक्शन आयला CMाचें. म्हणलो मिटींग वचपाचें ना म्हणून. हय काल गेल्ले काल पयर ताका कन्फर्मेशन ताणें दिलां फ्रायडे आपूण येतलो म्हणून. आपूण मिटींग येतलो ताका विचारून मिटींग दवरलेली न्ही ती. मुख्यमंत्री म्हणटा स्मार्ट सिटीचेर रिव्ह्यू मिटींग घेवपाचो अधिकार आपलो, आमदाराचो न्ही. बाबूश मोन्सेराताक म्हायती जाय जाल्यार ताणें ऑफिसांत वचून म्हायती घेवं येता. विरोधी पक्षांतले आमदार रिव्ह्यू बसका घेवंक लागले जाल्यार उरले कितें. आज दनपारां येवन सांगपाक लागलो म्हणजे स्मार्ट सिटी स्वाइन चौधरी ही मिटींग रिव्ह्यू जो घेवपाचो पळय न्ही तो बींग अ मिनिस्टर बींग अ CM इट इज अ डिपार्टमेंट इज अंडर मी. आय कॅन टेक द रिव्ह्यू. If he wants to something information, he can go into that office and he can individually take. Of course, being a MLA, थंय वचून ताचे कडेन कितें इन्फॉर्मेशन जाय ती घेवं येता. सगळे जाण आफोंक ते हेजो प्रोजेक्टाचो रिव्ह्यू हो मिनिस्टरान घेवपाचो न्ही रे. खंयचो आमदार जर उठून खंयच्याय प्रोजेक्टाचो रिव्ह्यू घेवंक लागलो जाल्यार कितें उरलें तर. जर मागीर विरोधांतले आमदार जर प्रोजेक्टांचे रिव्ह्यू घेवपाक लागले जाल्यार दॅट इज नॉट सो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी चेतन गवस. राना खात्याचो स्टाफ आनी अभयारण्यांनी रावपी लोकां मदले तंटे कमी जावंक जाय. लोकांकय रानाचो लाव जावंक जाय अशे तरेन सरकार यत्न करता म्हणून मुख्यमंत्री वन महोत्सवाक उलयला. अंदूचो शासकीय वन महोत्सव सांखळे रवींद्र भवनात जालो. काजूची लागवड करप, अभयारण्यांनी रावपी लोकांक टुरिस्ट गायड नेमप, वायल्ड लायफ टुरिझम करप अश्यो गजाली सरकाराच्या खंय तकलेंत घोळटात. म्हणजे फॉरेस्टय उरपाक जाय आनी आमच्या लोकांकूय बी वेवस्थीत रित्या सगळ्यो सुखसोयी थंयसर रावपी लोकांक जर मेळपाक जाय आसत जाल्यार इट इज अ जॉयंट कोलॅबोरेशन बिटवीन द फॉरेस्ट पीपल आनी द पीपल स्टेईंग देयर. हें आसप अत्यंत गरजेचें आसा. आयज पर्यंत खंय तरी थोडेशे मतभेद तेंच्या मदीं क्रिएट जाता ते जर आमी सॉल्व केले. म्हणजे कालच हांव IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्वीस ऑफिसर्सांची मिटींग घेतालो की तांच्यांनी तांच्यो डिफिकल्टीज कितें ह्योय म्हजे समोर सांगल्यो. लोकांच्यो डिफिकल्टीज कितें ह्योय हांवें तांकां सांगल्यो. म्हणजे तांकां गायड म्हणून परतूय थंयसरूच रावपी लोकांक इनवॉल्व करून गायडूय ते घेवपाचें आसा वीच इज गिवींग द सर्टिफिकेट अगेन टू शो. म्हणजे जंगलाचो फायदो थंय रावपी लोकांकूय जावपाक जाय आनी भायल्यान येवपी लोकांक ताचो आस्वादूय घेवपाक जाय. अशा पद्दतीची स्कीम ते डिझायन करता. कदाचित फुडल्या म्हयन्यांतल्यान आय थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ यू अलाव फॉर द टुरिस्ट ऑल्सो
टू रोम इन द फॉरेस्ट. आयज पर्यंत म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर येवपी कॅश्यू प्लांटेशन मोठ्या प्रमाणात आशिल्लें, बट तें लुप्त जायत चल्लां. बट तें चड प्लांटेशन जावपा खातीरय बी म्हणजे ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला तेंच्यांनी आनीकूय बी प्लांटेशन्स करचे, जेणे करून ताजोय फायदो म्हणजे केन्नाच कोणाक दिसचें न्ही की फॉरेस्ट आसा म्हणून म्हाका लुकसाण जाता. ना, फॉरेस्ट आसा म्हणून म्हाका फायदो जाता, फॉरेस्ट आसा म्हणून म्हाका 4 पयशे मेळटा. त्या फॉरेस्टान रावपी आमच्या ट्रायबल भावांकूय तें दिसपाक जाय. राजकोटात सब ज्युनियर आनी ज्युनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक सर्तींत गोंयान 8 भांगरा सयत 14 पदकां जोडून बरेपैकी कामगिरी केली. शॉन गांगुली 5 भांगरा सयत वैयक्तीक वस्ताद. सुरजीत गांगुलीच्या कोचिंगेन शॉनाची कामगिरी दिसान दीस सुदारता. नॅशनल गेम्सांत ताचे कडच्यान पदकांची आशा. शृंगी बांदेकारूय शायन जालें. डायविंगांत मेगन दी आल्मेदान बरी कामगिरी केल्या. ताका कोचिंग दिवपी पी नरसिंहालू. गोंयचो उदेंतो स्विमींग सेन्सेशन शॉन गांगुलीन 3 नवे राष्ट्रीय विक्रमां सयत 5 भांगरा पदकां जोडून राजकोटांत जाल्ली सब ज्युनियर आनी ज्युनियर एक्वेटिक सर्त गाजयली. स्विमिंगांत शॉनान 200 मीटर फ्री स्टायलान, बटरफ्लायन आनी 400 मीटर फ्री स्टायलान नवे रेकॉर्ड केले. ताका 200 मीटर मेडले आनी 100 मीटर बटरफ्लायन दरेकी एक गोल्ड मेडल मेळ्ळें आनी वैयक्तीक वस्तादपण फावो जालें. दुसरे वटेन शृंगी बांदेकराक 400 मीटर मेडलेन आनी 200 मीटर बॅक स्ट्रोकान गोल्ड मेडलां मेळ्ळी. 200 मीटर मेडलेन, 50 मीटर आनी 100 मीटर बॅक स्ट्रोकांत शृंगीक रुप्या पदकां मेळ्ळी. शॉन आनी शृंगी स्विमींग कोच सुरजीत गांगुलीच्या मार्गदर्शना खाला पेडे स्विमींग पुलांत ट्रेनिंग घेतात. डायविंग कोच पी नरसिंहालूचे मार्गदर्शना खाला मेगन दे आल्मेदाक 1 मीटर स्प्रिंगबोर्ड डायविंगांत गोल्ड मेडल मेळ्ळें. ताका हेर 2 प्रकारांत सिल्वर मेडलां फावो जालीं, जाल्यार माया शानबागाक डायविंगांत ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें. गोंयाक स्विमिंगांत वट्ट 7 भांगरा आनी 3 रुप्या, जाल्यार डायविंगांत 1 भांगरा, 2 रुप्या आनी 1 ब्रॉन्झ मेडल मेळ्ळें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इतल्यानी बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.